मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत आपल्या भाषणांनी सदांच सांगता आपूण बेकायदेशीर गजालींचेर कारवाय करतलो, पूण प्रत्यक्ष पळयलें जाल्यार स्वता मुख्यमंत्र्यानूच हायवेचेर वट्ट 40 बेकायदेशीर सोऱ्याची दुकानां घालपाक परवानगी दिल्यात म्हूण अखिल गोय सोरो वेवसायीक संघटनेचो अध्यक्ष दत्तप्रसाद नायकान आरोप केला की लायसनां जी पळय दिवप चल्ल्या आनी हायवेचो रूल व्हायलेट करून दिवप चल्ल्या म्हणजे नॅशनल हायवेचेर इवन आमचो जो गोंयचो एक्सायज एक्ट आसा तातूंत इवन मुख्यमंत्र्याक ऑथॉरिटी ना दिवपाक, बट तरी आसतना मुख्यमंत्र्यान खुबशी लायसन्स दिल्ली आसा ही बंद जावपाक जाय. म्हणजे ही टोटल बेकायदेशीर गजाल आसा. मिडिया मुखार डायरेक्ट एलिगेशन करता की हायवेचेर लायसन्स दिवप चल्ल्यान ही टोटल इल्लिगली दिवप चल्ल्यान गोंय सरकारा कडल्यान at the approval of chief minister, not from the commissioner. Commissioner rejects the file, but chief minister is approving it where he doesn't have the authority. Chief minister only has authority to issue licenses within 100 meters of church, temple or educational institutions. He doesn't have permission under the Goa Excise Act. I have read the Goa Excise Act very carefully and I am making a very responsible statement. The chief minister doesn't have authority to give licenses on a highway as per the Act of Excise, Goa Excise Act. महाराष्ट्र सरकारान सोऱ्याच्या दरात वाड केल्ल्यान ताचो फायदो गोंयांतल्या सोऱ्या वेवसायिकांक निश्चित जातलो, पूण गोंयच्यान बेकायदेशीर रितीन जर महाराष्ट्रात सोरो वता जाल्यार ताची पुराय जबाबदारी मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंताची आसतली, कित्याक तर गृह आनी अबकारी खाते ही दोनूय खाती मुख्यमंत्र्या कडेन आसात. इंडियन लिकरान ऑलरेडी महाराष्ट्र आनी गोवान बऱ्यापैकी डिफरन्स आशिल्लो, तो आतां कदाचित मातसो चड जातलो. बट फॉरेन लिकर जी आसा ती एक 3.5 वर्सां पयलीं महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान ताजेर ड्युटी कमी केल्ली आनी ताजो मोठो फटको गोंयांक पडिल्लो. सो गोंयचो फॉरेन लिकर प्रायस आनी महाराष्ट्राचो फॉरेन लिकर प्रायस ऑलमोस्ट सेम आशिल्लो, एक व्हडलोसो डिफरन्स असो नाशिल्लो. सो जर फॉरेन लिकरान जर वाड जाता जाचे आमकां प्रोबेबली बाय मंडे सारके डिटेल्स मेळटल्यो जाल्यार हाजो मोठो फायदो गोवा लिकर इंडस्ट्रीक जातलो. पळय इल्लिगल जितकें पळय जें जाता ट्रान्सफर, दॅट इज टोटली अ लॉ अँड ऑर्डर इश्यू which is with Honorable Chief Minister Dr. प्रमोद सावंत. सो ताणें बॉर्डरीचेर कशें स्टॉक फक्त वता न्ही, स्टॉक इवन येता आनी आमी फक्त वता ताजेर उलयता, इवन येताय न्ही. सो हाजेर मुख्यमंत्र्यान कारवाय करूंक जाय, कारण दोनूय डिपार्टमेंटां ताजी, होम डिपार्टमेंटूय ताजें आनी एक्सायज डिपार्टमेंटूय ताजें. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकार.